ऑक्सिजन हो सारको मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट बाय प्रॉडक्ट किंवा शब्दच न्ही तर म्हाका दिसता फाटल्या 15 दीस गोंया भितर जे जे गोंयकार आमी गमयल्यात ताजे फाटलें मुखेल कारण काय कितें आनी जो डेटा प्रुडंटाच्या हाताक लागला तो जर पळयलो जाल्यार इतले दीस जे लोक ऑक्सिजनाची शॉर्टेज ना आमचे कडेन जाय तितलो ऑक्सिजन आसा ह्यो बातां मारताले ते फट उलयताले काय कितें असो प्रश्न पडपा सारकी परिस्थिती आनी आज सकाळी सावन जें घडलां तातूंत मागीर तातलें राजकारण जावं आनी त्या राजकारणांतली वस्तुस्थिती जावं वेन इट कम्स टू ऑक्सिजन सप्लाय कितें आहा तें जाणून घेवया. महेश, लेट मी स्टार्ट विथ अ व्हेरी व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. म्हाका दिसता काल राती परत जीएमसी भितर ऑक्सिजनाचो प्रेशर डावन जावन ऑक्सिजन ना पेशंटाक ही परिस्थिती जाली आनी मागीर सकाळी सावन ह्या सगळ्या गजालीचेर राजकारणी सुरू जालें. राजकारणाचेर आमी लौकिका कडेन उलोवया बट वस्तुस्थिती कितें आसा जीएमसी भितरली ऑक्सिजनाची रिक्वायरमेंट कितें आनी सप्लाय कितें प्लीज टेल गोंयकार्स. ओके प्रमोद, राजकारण आणि जे कितें जीएमसीन घडला आयज सीएमान विजीट करतकीर ते सगळे लौकीक सांगतलो, लौकीक आशिल्लो जीएमसीन. हांव जस्ट सांगता एक जो डेटा जो आमच्या हाताक लागला तो जीएमसी भितर तो इंटरप्टेड ऑक्सिजन सप्लाय जी जाता ताची एक म्हणजे रिक्वायरमेंट आसता जी सिलिंडरांची 1200 1200 सिलिंडर लागतात. ताजो ब्रेकअप हांव जस्ट सांगतात. 400 ऑर्डा भितर सिलिंडर जाय असतात. 400 ऑर्डाच्या भायर म्हणजे केन्ना एमर्जन्सी जाय तेन्ना आणि 400 एमटी सिलिंडरची रिफील करपाक गरज असता. पूण आमी जो डेटा मेळ्ळा ते सांगतात की काल जस्ट 400 सिलिंडर तांकां रिसीव जाल्यात जीएमसीक आणि शॉर्टफॉल आहा तो 600 ते 800 सिलिंडर. सो प्रमोद, आमी पळोवंक शकता की 600 ते 800 सिलिंडर तो जो शॉर्टफॉल आहा तो खूपच म्हणजे खूप आसा तो. मागीर आनी एक प्रमोद डेटा जो हांव जस्ट सांगता तो म्हणजे असो की पेशंट ऑन सिलिंडर एक म्हणजे 5 तारखेची हांव जस्ट डेटा सांगता. 5 तारखेक मेच्या पेशंट ऑन सिलिंडर जे आशिल्ले ते 433 आशिल्ले आणि सिलिंडरांची गरज जी आशिल्ली 866. सो सप्लाय जे सिलिंडर जाले 347 आणि शॉर्टफॉल जालो 519. सो 519 हो शॉर्टफॉल जाल्लो 5 तारखेक. मागीर 6 तारखेची सांगता हांव 406 पेशंट आशिल्ले ऑन सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर. गरज जी आशिल्ली 812ची. सप्लाय जाली 369 369 सप्लाय जाली आणि 443 म्हणजे 443 हो शॉर्टेज सिलिंडरांची. मागीर हांव 7 तारखेची सांगता 456 पेशंट आशिल्ले ऑन सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर. गरज आशिल्ली 924. सप्लाय जालो 623 आणि शॉर्टफॉल जालो 301 म्हणजे 301 सिलिंडर त्या दीस कमी पडले. मागीर 8 तारखेचो जस्ट सांगता. 8 तारखेक प्रमोद आमच्या कडेन 912 सिलिंडरांची गरज आशिल्ली. सप्लाय जाले 370 आणि शॉर्टफॉल जालो 542 542 शॉर्टफॉल जालो. 9 तारखेची सांगता 760 सिलिंडरांची गरज आशिल्ली. सप्लाय जाली 443 443 आणि जो शॉर्टफॉल आहा तो आमकां 317 317 ह्यो शॉर्टफॉल आसा. आणि 10 तारखेची सांगता हांव 369 पेशंट आशिल्ले ऑन ऑक्सिजन सिलिंडर. गरज आशिल्ली 738 738. सप्लाय जाली 451. टोटल सप्लाय हांव सांगता 451 सिलिंडरांची सप्लाय जाली आणि शॉर्टफॉल जालो आमकां 287 म्हणजे 287 शॉर्टफॉल जालो सप्लाय. प्रमोद, आयज आमी एक पळयला की आतां हांवें जो तुमकां डेटा सांगला त्या डेटांतल्यान अशें कळटा की आमकां कितली सिलिंडरान ऑक्सिजन सिलिंडर कितलो सप्लाय कमी जाता. जरी आमकां सरकारान सांगलें की सप्लाय सारकी आसा ऑक्सिजन आमच्या कडेन आसा पूण तो सप्लाय ज्या पेशंटांक पावंक जाय तो पावना. आमी इवन सोशल सायटीर पळयला की कशे लोक रातच्या 2 सुमार रातच्या 1 सांगता की ऑक्सिजन सप्लाय 147 145 ऑर्डर 142 ऑर्डर कसो कमी जाता तो. सो आयज आनी एक प्रमोद एक गजाल म्हणजे अजाप करपासारकी घडली ती म्हणजे हेल्थ मिनिस्टर विशयी राणे हांच्यांनी आमकां सांगलें की रात दीस दोतोर काम करतात खूप आणि पेशंटांक वांटोवपाचो करपाक पूण पळयता जीएमसी ओव्हर बर्डन जाल्लेली आसा. खूप पेशंट आसा आणि थोडे मिसगायड करतात. जे नोडल ऑफिसर जे म्हणटा तो तांकां अशें दिसता की तेंच्यानी अशें सांगलें की आमकां अशें दिसता की नोडल ऑफिसर खंय तरी तांकां आणि सीएमाक मिसगायड करतात डेटा बीन सारको दिना म्हणून. कित्याक 3 जे नोडल ऑफिसर गव्हर्नमेंटान अपॉयंट केल्लेले आसात ते ऑक्सिजन सप्लाय हो पळयतात म्हणून. सो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सिजन सध्या खूपच वाडलेली आसा अशें तांच्यांनी सांगलां.
सो नोडल ऑफिसरान एक एक्चुअली म्हणटा तो सारकी इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय. तेंच्यांनी अशें म्हटलां की ही वील डिस्कस विथ द सीएम अबाउट द मिस मॅनेजमेंट आनी कित्याक ती मिस इन्फॉर्मेशन तांकां येता ती. आनी तेंच्यांनी असो स्टेटमेंट केलो तो म्हणजे असो की यू ऑल्सो वॉन्ट कोर्ट टू बी कोर्टान हातून इंटरफियर जावचें आनी कोर्टान हें म्हणटा सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणटा तो ऑक्सिजन सप्लाय कमी कित्याक जाता. तांच्यांनी अशें सांगलां की ऑक्सिजन सिलिंडरांची गरज आसता 1200 पूण जाता सप्लाय फक्त 400 पावता म्हणून. आनी 2 म्हणजे सकाळचे 2 ते सकाळचे 2 ते 6 मेरेन ह्या टायमार ऑक्सिजन सप्लाय सारकी जायना आनी पेशंट त्या टायमार खूब जाण मरतात म्हणून अशें तेंचे सांगलें. खूब जाण पेशंटांक ऑक्सिजन सप्लाय जाल्ल्या कारणान ते सोंपतात म्हणून. आनी तेंच्यांनी असो एक सांगलें की आयज सकाळी 26 पेशंट बिकॉज ऑफ डेथ तेंची जाली की तांकां सारकें ऑक्सिजन सप्लाय जावंक ना म्हणून. सो हे गजाली हायकोर्टान इन्क्वायरी करची अशें तेंच्यांनी सांगलें. हायकोर्टान डायरेक्ट इन्क्वायरी करची अशें तेंच्यांनी मागलां. इवन तेंच्यांनी अशें म्हटलां की सीएम आनी हेल्थ मिनिस्टर दोगूय जाण खंय बरें काम करतात पूण तांकां सारकी इन्फॉर्मेशन पावना म्हणून अशें एक वेळ घडटा अशें तेंकां. म्हाका लोकांक एक गजाल सांगपाची आसा, हें राजकारण जें आसा ताजेर आमी मागीर या. बट महेशान जो डेटा तुमकां सांगलो आनी जो डेटा आमी तुमकां स्क्रिनीचेर दाखयलो, इट्स व्हेरी व्हेरी क्रुशल. नाव अंडरस्टँड 3 पार्ट्स इन दॅट डेटा. द फर्स्ट पार्ट इज अ सप्लाय प्रॉब्लेम. इट इज नॉट अ क्वॉन्टिटी प्रॉब्लेम. क्वॉन्टिटी प्रॉब्लेमाचेर आमी मागीर या. सो जी गजाल हेल्थ मिनिस्टर आज आपले तोंडान उलोवन दाखयता की 2 ते 6 मदीं जें कितें घडटा, आनी ही गोस ऑन टू से की आज सकाळीं आज फातोडेर 2 ते 6च्या मदीं 26 गोंयकार गेले म्हणून बिकॉज ऑफ द ऑक्सिजन प्रॉब्लेम. नाव दॅट इज मेजर आनी दॅट इज समथींग शेमफूल. लक्षात घेयात, दॅट इज अ सप्लाय प्रॉब्लेम, दॅट इज नॉट अ क्वॉन्टिटी प्रॉब्लेम. नेक्स्ट कम्स इज द क्वॉन्टिटी प्रॉब्लेम. आता क्वॉन्टिटी प्रॉब्लेम कसो आसा की जीएमसी भितर सेंट्रल ऑक्सिजन लायन आसा आनी जीएमसी भितर सिलिंडर्स सप्लाय करतात पेशंटा खातीर. कारण हाजे फाटलें कारणूय तशेंच आसा की तुमी जर जीएमसींतले टोटल पेशंट्स एज ऑफ येस्टरडे पळयले जाल्यार 929 टोटल पेशंट्स आसात. 929. आनी बेड्स कितले आसात जीएमसी भितर फॉर कोवीड? नॉट मोर देन 550. सो जे व्हिडियोज आमकां पळोवपाक मेळटात जंय लोक जमनीर आसात, ट्रॉलीचेर आसात, व्हीलचेराचेर आसात, इट इज बिकॉज ऑफ दीस डिस्पॅरिटी. 550 बेड आनी 929 पेशंट्स ही जीएमसीची सद्याची परिस्थिती आसा. आता जी गजाल 1200ची महेशान सांगली, अंडरस्टँड वन थिंग, 400 पेशंट्स ऑन एन एवरेज म्हळ्यार 433, 406, 456, 456, 380 म्हळ्यार ऑन एन एवरेज 400 पेशंट्स हांकां ऑक्सिजन सिलिंडराची आयच्या घडयेक जीएमसीक गरज आसा. सो इफ दॅट इज द केस जाल्यार 1200 कशें जाल्यार एक सिलिंडर जो ऑलरेडी ताका यूज जाता, दुसरो तो सोंपल्यार स्टँड बाय आसा आनी तिसरो सिलिंडर जो रिफिलाक गेला. हे जर धरले जाल्यार 400 मल्टिप्लायड बाय 3 इतलें सादें गणित. सो पर डे 1200 सिलिंडर लागतात. हांव तातूंकय वतना, दॅट इज अ आयडियल सिच्युएशन. वॉट इज जीएमसी डेटा सेयींग नाव, जो डेटा आमच्या हाताक लागला फाटल्या 5 दिसांचो, दॅट डेटा इज पुटींग सामके 2 सिलिंडर पर डे. बेर मिनिमम 2 सिलिंडर पर डे पर पेशंट. तो डेटा आमकां कितें सांगता की 866, 812 पर डे रिक्वायरमेंट, 924, 912, 760, 738 हो पर डे रिक्वायरमेंट जीएमसीचो डेटा जो तुमकां स्क्रिनीर पळोवपाक मेळटा. नंबर ऑफ ऑक्सिजन सिलिंडर्स निडेड, बेर मिनिमम. नाव दॅट बेर मिनिममाची सप्लाय is short by 519, 450, 300, 550, 317. So understand one thing, I am not on an ideal situation. Ideal situation हे खूप पयस आसा. Bare minimum जी requirement आसा. Now I am coming to the issue of quantity. Bare minimum जी requirement आसा पेशंटा खातीर, सिलिंडर लावन जी सद्याक एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करून आमी लोकांचो जीव साल्वार करपाचो जो प्रयत्न करतात, there is a shortage there. So ideal situation एक जालें, supply problem म्हळ्यार time to time supply आणि refill problem, आणि actual shortage. What data
फाटल्या 5 दिसाचो गोवा मेडिकल कॉलेजींतलो आनी हो डेटा पळयल्यार भंय दिसता. आनी आमची मॉर्टेलिटी रेट इतली कित्याक आनी इतले गोंयकार एवरीडे कित्याक सोंपतात आनी त्याच बरोबर दर दिसाक रातीन हो SOS कित्याक येता की ऑक्सिजन ना, प्रेशर ड्रॉप जाला, की आज जे भलायकी मंत्र्यान स्वताच्या तोंडान उलोवन दाखयलें की 2 ते 4 हाजे मदीं मॅक्झिमम 2 ते 6 ह्या टायमा मदीं मॅक्झिमम डेथ्स जातात म्हणून. नाव दॅट इज अ व्हेरी स्कॅरी आनी शेमफूल सिच्युएशन. गोंया सारके राज्या भितर शेमफूल सिच्युएशन. एंड एक गजाल लक्षात घेयात, आमी फक्त GMCचो डेटा उलयतात. वी हॅव नॉट गॉन इन टू द डिटेल्स ऑफ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. दिस इज ओन्ली गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी एक गजाल, ज्या तरेन दोतोर आनी पॅरामेडिक्स, नर्सीस, हाऊसकीपिंग स्टाफ काम करता GMC भितर, तांकां एब्सोल्युटली सॅल्यूट टू देम. बट दीस इज अ प्रॉब्लेम. एंड आनीक इमॅजीन करात, 550 बेड्स आनी 950 पेशंट हे सद्याक तो स्टाफ ऑन ग्रावंड हँडल करता. मागीर ते कितले त्रास काडटा आसतले. पूण ते त्रास काडटना इवेंच्युअली जर ऑक्सिजन पावना, मेळना, सप्लाय जायना, शॉर्टेज आसा, जाल्यार गोंयकार मरप चालूच उरतलें.